सक्कड यूथ ऑफ JSB वीक्षकांक मेगेले प्रीतीपूर्वक नमस्कार. ह्यापटी शुभकृत नाम संवत्सर जत्तास आणि श्रावण मास म्हळ्यार पर नागर पंचमी तुळाना साला साल आमगेल परब येता वताची सर्व परबे विषयू आमगेल्या आम्ही खंयचे एक पंचांग फॉलो करून येयलेच की त्या पंचांगांतू मेन्शन आसा. सुरवे परब नागर पंचमी आणि सुत्तापनो आमगेल्या पंडित पंचांग म्हणून कसं आसा की आम्ही ते फॉलो करचे तंतू सुत्तापन्न नागर पंचमी बरोबर ಒಟ್ಟು घालला. ಕೆಲವು पंचांगांत मागीर अशें बरोबर तशें म्हणटाना एक दोन परब ಒಟ್ಟು येयलाव्या म्हणून म्हणटाना प्रति एकल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन जाता केदना केदना म्हणत ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन त्या व्हिडिओस येवन आमगेल्या संदेह दूर जाला जाल्यार त्या एक परब म्हण न्ही मस्त परब आसाची ह्या पटी थंय चवथी विंगड आयला जाल्यार ಕೆಲವು वर्स थंय चवथी परब ಒಟ್ಟು येवचे आसा. वरमहालक्ष्मी व्रत मध्यानाक मनांत कसं म्हळ्यार श्रावण मासाच्या दोन्ही शुक्रार वरमहालक्ष्मी व्रत म्हणून सांगून ह्या वर्सा शुभकत नाव संवत्सरांतू तिन्ही शुक्रार 12 तारीख येयला बरं कारण कसं नाही हे पुराय विषय आम्ही ह्याचे एपिसोड उलोवचे आसाची म्हण म्हणताना शास्त्र आणि अनुकूल म्हण तुगे कॅप्शन घाला त्या तुमकां दिशा बरो कसं ना भया म्हण सांगून कसं म्हण सांगल्यार केलो पटी शास्त्र आमगेले श्लोक आधारित ग्रंथ ते पुराय आसता आमी ते आधार तकीत जावन आमी ते मुखार सिताची जाल्यार केलो विचारू प्रॅक्टिकली कितले सूक्त जावन आमकां ते आचरण करूं शकता म्हळ्यार एक प्रश्न येता सहज जावन त्या विचारार पुरे आमी आजी चर्चा करूया. तुमकां फोन नंबर दिला तुम्ही कसलेय डाउट्स असल्यार निमगू येता हे विचारू चर्चा करूंक शास्त्राचे आणि प्रॅक्टिकल विचारू कशें आमी चोलयता म्हणून समजून घेवचे एक डिस्कस करूंक चर्चा करूंक तुमकां माहिती दिवच्याक दोन्ही विशेष अतिथींक आमी आमंत्रण केलेलं आसा. प्रथम जावन मुलकीचे वेदमूर्ती श्री रामनाथ भटमाम आमगेलो हांगा हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. तशीच मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे तांत्रिक जावन आशिल्ले पंडित काशीनाथ आचार्य माम आमगेलो टसाची हांकां हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. तशीच रामनाथ भटमाम श्रावण मास म्हणले कुडले आमगेल्या परब सकट प्रारंभ जाताची परब म्हळ्यार युगादितुरान जाता जाल्यार श्रावण मास येयले कुडले अपास एक आषाढ जावन श्रावण येयले कुडले मागशीची चुडी पुजा नागर पंचमी हे ते पुरे प्रारंभ जाता. सुरे परबाची आता विषय काडले म्हणल्यार एक परब म्हण न्ही पुराय युगादितय ह्या संवत्सराचे अंतितय आमी पुरा विशय उलया पुरा परबे विशयी. नागर पंचमी सुद्धा पुन्हा मस्त जाणां कन्फ्युजन आयला दोन परब हे पटी ओट्टुव्या म्हणून आतां जाल्यार केलो फोन करताचे तशें म्हणटाना आमगेले कसो नियम कशी सांगता म्हूण एक जनाक एक तिळसो येता. सुरवेक तशें म्हळ्यार आमगेले मठ मंदिर आमी चोलना येता सर देवस्थान कशें चलतगी कशें करतगी आमी तशी चोलका जाता दोन्हीचे आमगेले मठ परंपरा कशी चोलनेतगी त्या प्रकार आमी चोलनयला विहित मागीर शास्त्राधाराक आमी पळोवचे गेल्यार आमकां सांगता कसो म्हळ्यार पुनवेक श्रवणा नक्षत्र आमी चांद्र विषय सांगचे हय चांद्र रघुपाकर्म तेदूस चांद्र सौर अंक रघुपाकर्म दिसू विंगडस ತಂಗೆಲ್ ತಿಥಿ ನಿರ್ಣಯ ವಿಂಗಡಸ್ ಈಗ ತಂಗೆಲ್ ಆಚರಣೆ ವಿಂಗಡಸ್ ಸೌರಾಂಕ ಇಲ್ಲ आम्ही चांद्र प्रकार चोलचे तुम्ही रघुवेदी यजुर्वेदी तशी म्हणते रघुपाकर्म आणि यजुर्पाकर्मांची सौर रघुपाकर्म विंगडस रघुपाकर्मांतू दोन सौर रघुपाकर्म तंक पराक 8 तारखे सप्टेंबर म्हळ्यार तंका सिंह मास येवका हे एक विषय पळय हे म्हाकाय गोत नाशिल्ले म्हळ्यार रघुपाकर्मांतूची रघुवेदींतूची दोन विभाग कसं म्हणारे सौर आचरण करतले सौर मास आचरण करतले असंच तंका सौर रघुपाकर्म सिंह मास येवका तंका आमकां तशें न्ही आमकां श्रावण मास सिंह मास न्ही तशी आमकां श्रावण मासांत पुनवेक श्रवणा नक्षत्र आमकां तेची निर्णय अर्थात थंय खंयचेय आमकां थंय कसं न्ही वेद इत्यादी कांय म्हणजे आमकां केन्ना कोरयता म्हळ्यार दोनी हस्ता नक्षत्र आणि हांव समजला प्रकार वाजिला तसले ग्रंथ तुमगेला कसले आसा की बटून नाही असं वाद्य सांगचे जाला कंचा आसा कसं तो श्लोक आसा तिथी निर्णयांतू काल निर्णयांतू आसा श्लोक आसा ताका कशी सांगता म्हळ्यार आमी एकादशी तिथी कशी निर्णय करता की तेच प्रकार हे निर्णय म्हणून सांगता कशी म्हळ्यार अरुणोदय कालारी श्लोक आसा ताका जाल्यार अरुणोदय कालारी हस्ता नक्षत्र पंचमी असं म्हणून जाल्यार अरुणोदय कालाची सूर्योदय नाही अरुणोदय सूर्यान येवची एक वेळ ताज्या पशी पुढे एक मिगेल्ल्या कार्याक 4 गंटे नंतर ते हाका एकादशी तेची निर्णय
एकादशी ते तोच निर्णय म्हणतात त्यावेळा रे आम्ही त्या दिवस आचरण करू का म्हणून सांगता आम्ही म्हणाले रात्री 3 भाग करून कंची एरदूस म्हणून घेता की तशी लायक एरदूस म्हणून कंच्या 3 भाग करेक्ट 3 रात्रीच्या याम 3 याम तंतु तिन्ही याम कशी तशीच हा काय निर्णय हो म्हणाले अरुणोदय कालाचे रे पंचम्यासून घेऊन थंय असता नक्षत्र लागला वय म्हणजे रे त्या दिस कोर का म्हणून म्हणता ज्याला रे आमक त्या मेळच्या आधी 3 तारखेक 2 तारखे नाही मेळचे 3 तारखेक ज्याला रे आम्हाला मठ मान्य आणि आम्हाला पंचांग आम्ही एक फॉलो करून आम्ही उपयोग करतो सर पंचांग आम्ही कसं सांगते ना म्हणजे गोंधळ जाता गोंधळा कारण जाता तसं नव्हे आम्हाला देवालय आणतो आम्हाला गाव आणतो आम्हाला मठा मान्य कशी चोल नाही लागी आम्ही त्या प्रकारे चोल वच्चे विहित म्हणून म्हाका दिसता कशी ಖಂಡಿತ आम्ही एक फॉलो करचे एक आम्ही एक अनुयायी एक मठ अनुयायी ते काशी मठ अशा बरो गोकर्ण मठ अशा बरो कैवल्य मठ अशा बरो आम्ही कंचे मठ अनुयायी की थंय कशी चलता आम्ही फॉलो करचे पंचांगान कशी बरयला वापस आम्ही विद्वत प्रदर्शन करू गेला री म्हणारी अशी तशी म्हणून सांगू गेला मस्त गोंधळ क्रिएट जाता तशी म्हणताना एक निर्णय बहुशा त्या समंजस म्हणून दिसता आम्ही कंचे फॉलो करता असं की तांणी कशी करता असं की तांकां पळोवन आम्ही कोचे त्या सम म्हणून दिसता चर्चा करनाशी तशीची आचरण आता एका प्रॅक्टिकल म्हणून आता मी सांगू पडो आता 2 तारखेकाची नागरपंचमीनी सुत्ता पूर्ण ओट्टयला तशें म्हणटाना आमी एक पुरे भटमाम आमी भटमाम कथाचे एक प्रॅक्टिकल अनुभव कळता इथं म्हणारी एक गृहस्थ म्हणून कोण आस की तागेल मात्र सीमित जेवण असता तागेल घराचे जो सुत्ता पूर्ण हो की तागेल कुटुंबाचे नागो की तितलेच जाल्यार आमी विंगड कडेन वता देखून एक प्रॅक्टिकल जावन कितलेक आमी फेस करपाक जाता म्हणून तुमकां दिसता ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಏಕೆ ಒಟ್ಟು ನತ್ತಿಲ್ ದಿವಸ कशी पुरे फेस करपाक जाता म्हगेले एक अभिप्राय कशें म्हळ्यार आतां मंगळूरांतू आमी 100 भट्ट आसाचे होय कळो सन्न गांवांत बारीक अश्ट येती होय सन्न आशिल्लो वळारी भट्ट म्हळ्यार एक गांवांत एक 2 जण भट्ट आसता पुरोची होय आनी एकडे गांवांत एकू भट्ट आसता पुरो होय ताणें नागरपंचमीक नागाक ते विंगड हळ्ळी प्रदेशांत हांगा वरी लागीं लागीं काही उच्च न्हू पूजा करता आसले वेवस्थे ना ताणें थंय हाडी भितर की हळ्ळी भितर पुरो भितर उच्चून भायर येवच्याक एक सादारण एक 2 घंटे भर ताका उच्चून येवच्याक जाता तसो समयाचेर ताणें कशें करचें नागरपंचमी करून बसला री सुतापूर्ण चुकता सुतापूर्ण करून बसला री नागरपंचमी चुकता आमच्या जनांक सकाळी 6 घंट्याक नागा कट्टे यो म्हळ्यार येता एके सकाळी 6 घंट्याक दनो गेलो यो म्हळ्यार येता प्रॉब्लम जावची तेंची आमी आतां 4 घंटा वचून की ते विसर्जन होम की उपाकर्म होम की ते पुरो करताचे बट आमगेले यजमान वर्ग की एक आमगेले जन एक देवालया भितर तुमी 6 घंटे तुला 8 घंटे भितर येया म्हणल्यार येतालो म्हणताना ಕೆಲವು ಪಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಶಿ ಸಂಗತ ಜಲರಿ ತಗೆಲೆ ಅನುಕೂಲ की ताने हरदुस घालका जाता विगड उपाय हरदुस करू का ते कोणा फटत ताणे एक नागा पूजे उच्च की आणि करची की तशें निमित्ती पक्कने नाग पंचमी तेसू आमगेलंतू सांगता श्रावणांतू सुतापूर्णव नाग पंचमी ते पक्कने येता म्हळ्यार सुता पुण्य तेसू पक्कने ग्रहण येवच्या पुरो एके संक्रांत येवच्या पुरो असले एक संदर्भाचेर नागपंचमीक तुम्ही सुतापूर्ण आचरण करा म्हणून शास्त्र सांगता पक्कने ती अनानुकूल आसपून जाल्यार ताणें त्या भटमामान त्या वेळार खंयचे एक ताका अनुकूल जेवता तसले शास्त्र ताणें सांगीत कित्याक म्हळ्यार परिस्थिती तशी आसा हांग जायना हांगा मंगळूरांतू तें विशय सांगू जायना आमी 100 भट्ट अशी चड आसाचे आमी हांगा तातूंत तें जाता कशें म्हळ्यार 2 तारखेक नागरपंचमी करका सुतापूर्णमी करका म्हणून निर्णय सांगीत ಕೆಲವು ಪಡಿ ಆಚರಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಪಡಿ तशी करयता आमकां म्हळ्यार शास्त्र आमी कसले आसचे पुरो जाल्यार ಕೆಲವು परिस्थिती फेस करतना कोलची त्या वेळार आमी ते कसं करचें म्हणून कळटा तसले एक 2 परिस्थिती म्हळ्यार म्हाका एक उदाहरण आतां म्हळ्यार कोरोना अशें बस फुडें ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾವು ಶಿಕಲಿಲ್ಲ ತದನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕೋಚಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕೊರೋನಾ ಎತ್ತರಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನ ಬರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಶಿಕೋತ ಜಲ್ಲ तशें म्हणताना खंयची चुकी ಕೆಲವು खंयची सम्म म्हण आमी सांगू जायना शास्त्रान म्हणून म्हणताना तशें म्हणून तुमकां कशें दिसता हे पुरो ಒಟ್ಟು करून कशी ಹೊರयता ಕೆಲವು कश्ट भटमामाल जायता आतां गृहस्थ वर्गांत तांकांय पाप
तांकां कशें म्हळ्यार तांकां एक केप्पे जन्नू घाल न्हू आमी नागा पुजा वच्ची की नागापूज जावन जन्नू घालची की तशें क्वेश्चन असेल पळय कुळदीस नागापूजा करूंक साध्य ना वय साध्य ना म्हळ्यार साध्य ना श्रावणांत तूं चतुर्थीक नागापूजा धर्मसिंधू जायत एक निर्णय सिंधू जायत प्रत्येन ते सांगला कसं म्हळ्यार श्रावणांत तूं चतुर्थी युक्त जावन आशिल्ली पंचमी नागापुजेक निषिद्धची बाकी पक्क नाही पळय श्रावण भाद्रपदांत तूं चवथ आनी पंचमी आशिल्लें जाता चवथी जाल्यार नागापुजा करीत होय नागर पंचमी व्रत व्रत जायना व्रत जायना नागरपंचमीचे एक विशेषच ते आता कशी वाटो आता तुमगेले एक यजमान वर्ग आसाचे तांकां तुमी कशी गायडन्स दिला म्हळ्यार सुरेश जन्नू घालून तुमी नागा पुजा वच्चा म्हणला की म्हळ्यार कशी गायडन्स कशी दिला आम्ही कसं केला म्हणारे सुरवेक कशी म्हणारे आमगेल गांवां कशें चलता एक आमगेल यजमान आमगेल खंय गांवां खंयची गांवां आसा थंय कशें चलता त्या प्रकार चला दोनीचे हांव सांगला रे बेजार कर म्हणजे केवल जन्नू घालचे उपाकर्माची क्रम नाही उपाकर्म म्हळ्यार जन्नू घालची नंची नाही आमगेल मनात ते बसला कसं म्हणा उपाकर्म म्हळ्यार जन्नू घालचे म्हण खंडित नाही ह्या विशयात आम्ही पुरा मनदट करून येऊ उपाकर्म म्हळ्यार कसं म्हणारे आम्ही शिकील वेद एक वर्ष पर्यंत आम्ही वाजिराल वेदांत कसं रे आमगेल चुकामुखी जाल्यार ते चुकामुखी क्षमापण करचे खातीर ऋषी पूजन करून त्या सांगितलं तसं ऋषींक देवतेक हवन करून गेलो क्षमापण मागचेची उत्सर्जन उपाकर्म दय करून केवल जन्नू घालचे नाही जन्नू घालचे ताजे अंग सोडल्यार उपाकर्म म्हळ्यार अर्थ कसं नाही म्हळ्यार आम्ही आमगेले सगळे वर्ष आम्ही वेदाध्ययन केला आम्ही वेद आम्ही उपयोग केला आम्ही वेद खंयचे यज्ञाकी यागाकी आम्ही उपयोग केला आमगेल निमित्ती गोत्त सोंगी गोत्त नाशिकी त्या वेदाक कसने नमनेचे चुकामुखी जावन अशें पुरो तर दोष परिहार जावचे खातीर उत्सर्जन उपाकर्म करचे हे निर्णय प्रत्येक वेदाधिकारी कोण आसली तांणी उत्सर्जन उपाकर्म कोरका म्हणून शास्त्र सांगता हांव सांगची नाही आहे जाल्यार आदी कसं जाला म्हणारे विपर्यास कसं जाला म्हणारे आम्ही जन्नू घालच्याक आनी नागरपंचमी कसने संबंध ना ते केन्नाय करत जन्नू घालच्या पशी पुढे आम्ही कसं म्हणतो ताजे खातीर प्रत्येक देवालयांत उत्सर्जन उपाकर्माचे हवना वेळार ते पावन घेवन पुणी ते सप्तऋषींक प्रार्थना करका म्हणाले आमगे शास्त्र आमकां त्या गोतना आता आम्ही मंगळूर शहरान मस्त जन बट तांगेले घरकड होम करताची बट ते यजमान ते येवन पावतात कसं लायक म्हळ्यार तांगेले घरकड ते कार्यक्रम जाता चांग विषय ते वचून पावका ते सप्तऋषींक यज्ञेश्वराक नमस्कार करका ते यज्ञाक यज्ञोपवीत पावित करका ते यज्ञ प्रसाद म्हणाल ते कसं ते सक्तू ते स्वीकार करका आमगेल निमित्ती कसले नमन्याचे वेदाक कसले आमगेल निमित्ती गोत्तसून गोत्नाशिला ज्ञात दोष असते परिहार जावका इथे म्हळ्यार वेदाक अपबद्ध केलं म्हणजे ताज्या तितलो व्हड दोष ना ते रमणाथ हे आता यज्ञोपवीता जे रघुपाकर्माचे विचार तुम्ही सांगितले हांव म्हणता कसं म्हळ्यार आता ಒಟ್ಟು ಪರಬೈಲ್ ನಿಮಿತ್ತ त्यातनं तुम्ही यजमान उदाहरण आहे आता एकलं सांगता म्हणलं की कसं म्हणारी बट ममगेला मूल नाग अशे धूर आम्ही सकाळी केदने भाय सोडून वच्चे जाल्यार ह्या पटी हांव तुमगे ते येवन जन्नू पर घालून चुका की नागर पंचमी तेच एक उदाहरण आहे ताणें मिल तुमगे लागी तुम्ही त्यातनं कशी गायड ताका कसने शास्त्र म्हणना म्हळ्यार ताका कसने ते करून ह्या करका ते कसने ना तुमकां कशी सुलभ जाता म्हळ्यार सकाळीची यजमानाल घरकडगी देवालयान ते चलतवे ते खंयचे कार्यक्रम चलता तुम्ही केन्नाय कशी ते सुद्दां पूण भाग घेवचे आसा ते वचून घेवन करा ताचे नंतर तुम्ही नागरपंचमीक देवाक अभिषेका वच्ची की तुमगे मूल नागाक पावचे खातीर खंय गांवां वच्ची ते करा कसने ताका दोश ना कसने दोश ना आचार्य तुम्ही मस्त यजमान वर्गां पळय कशी गाईड केला म्हणजे तसल कसले तुमकां आमकां केला पण उत्तर सांगू जाना केलो जनाक तसल कसले प्रश्न येयला की प्रश्न म्हळ्यार म्हाका कसले येतलो कोणेय प्रश्न तसल करनी इथे म्हळ्यार नागरपंचमी आनी सुता पुनव हाज्या पयशे फुडें आयला आज आमगेले फेसबुक व्हॉट्सअप असल पुरान तूं मॅसेज पुरा पास जावन पुरा जाणां कित्याक वय माहिती येवनच पळय ಒಟ್ಟು हें जाल्यांची हाज्या पयशे फुडें आयला अशीची दोन पदकी आयला ते आनी एक विशय हांव कसो सांगता म्हळ्यार एक तुमगेले मध्येंतून ಕೆಲವು ಜನ म्हाका ಮಿರಲ್ಲ ताजे खातीर हांव हांगा सांगता सर न्ही आमी तर्पण दिवन नागापंचमी वचूं येतोय म्हूण ಕೆಲವು जनांक म्हाका हांव म्हळ्यार कोण अधिकार आसा की ताणें प्रती दीस संध्यावंदन तर्पण दिवचेची
तशें जालें मागीर तें तर्पण तांणी ते तर्पण म्हळ्यार केलो जनांना मलिना म्हूण लेखला भावन तांगे भावना ताका कसं ना म्हणून हांव सांगलां ते पित्र यज्ञ तो संध्यावंदन जाल्ले कुडले अधिकारशिरान प्रति सकाळी ब्रह्मयज्ञ करू का पितृतर्पण जेवप ताका कसं न्ही ताका जायना थंयचे आमकां नागरपंचमी वच्चे जायना म्हणून कसं न्ही ना दय करून तसल पुरो मनान तूं संशय नाकाची नाका म्हणून हांव वेळा सांगता तांगेले प्रकार ಒಟ್ಟು दोन्ही आचरण करा म्हणून सांगचे होय. नो आचरण हय तुमकां कशें अनुकूल जाता तें तशें करा म्हणून सांगचें बरें तशें आतां नागर पंचमी जाल्ले सुतापूर आनी वापस विंगड परब आनी कसले सांगोस ह्या दिवशी ना बरें तशी मुखारी मस्त परब आसा ताची दोन्ही परब ಒಟ್ಟು म्हणून मी एक हेडलायन घाला ते अशी घालाले म्हळ्यार जन्म आनी हाचे निमित्त तुमकां मस्त गोंधळ जाला म्हणून सांगून नेक्स्ट एक वरमहालक्ष्मी व्रत येता पडो म्हाजी नेक्स्ट तशें आचार्य मामान म्हाका पयर सांगलें फोन करून अशेंच गेला तूं पळय म्हणून सांगून म्हळ्यार आमकां वरमहालक्ष्मी व्रत हांगा आचरण ಸ್ವಲ್ಪ उणें मंगळूर भागांत बेंगळूर भागांत ಸ್ವಲ್ಪ चड तशें म्हूण म्हणटाना आमकां एक सामान्य जावन दोन्ही शुक्रार म्हळ्यार ते एक मानसिकते आतां सेकंड सॅटर्डे म्हणली कुठे तुमकां केन्ना म्हूण सांगलें तुमी सडन निघले तुमी 13 म्हळ्यार तुमकां 8 नंबर उडगास येना सिंगल नंबर शेनवार 1 तारीख आयला रे 8 तारीख एक सेकंड सॅटर्डे येता आमगेल मनात कशें म्हळ्यार 13 तारीख येता म्हण तशीच वरमहालक्ष्मी व्रत ह्या पटी तिन्नी शुक्रार जाल्यार पुनवे लागी म्हणचे आमकां ते विसरून गेला ताजी क्रम कशी पडो पळया श्रावणांत करता आसतना वरमहालक्ष्मी व्रताक पुनवेक आनी शुक्राराक संबंध बय एक तांतू तुमकां एक पंदा एक फोन नंबर दिसता ह्या डिस्प्लेन तुमकां एक असले क्वेश्चन आसता निमगू येता हे लाईव्ह जावन कार्यक्रम जाता आसा इता म्हळ्यार हांव एक वटमाम जावन निमगुचाक तुमकां एक मस्त विचार आसता म्हाका केलो पटी कळटा तुमी निंबिला हांव निंबिता जाल्यार केलो विशय तुमकां कसले निंबूचे आसल्यार खंडीत फोन करून तुमी निंबू येता म्हळ्यार श्रावणांत वरमहालक्ष्मी आचरण करच्याक शुक्राराक आनी पुनवेक संबंध लक्ष्मीनारायण हृदया जाल्यार पुर्णिमेक सांगता म्हळ्यार पुनवेक आराधनेचे लक्ष्मी हृदयाचे विशयांत ते पुर्णिमेक सांगता म्हळ्यार पुनवे ते चड खंयचे वरम आणतो लक्ष्मी लक्ष्मीनारायण हांव एक अशें एक उदाहरण सांगितलें तांतूय श्रावण मासांत करता आसतना वरमहालक्ष्मी व्रताक आनी पुनवेक आनी शुक्राराक संबंध केन्नाय प्रति वर्स शुक्रारू आनी पुन्हा ಒಟ್ಟು येवचें साध्य ना ताजे खातीर पुनवे लागी येवता आसतना शुक्रार हाका तुमी साध्य ना म्हळ्यार अप्रूप येवचें अप्रूप हय म्हळ्यार भारी तांतू एक श्लोक सांगता कसो म्हळ्यार श्रावणे शुक्ल पक्षे तू पूर्णिमोपांत्य भार्गवे म्हणून म्हळ्यार पुनवे लागी आशिल्ले तसले शुक्रारा वरमहालक्ष्मी व्रत करा म्हणून चडावीत दोन्ही शुक्रार आमकां येता न्ही चडावीत म्हणून न्ही वय 15 दिवस एक पटे येयला दी करू हय दोन्ही वार म्हणून आमगेल मना बसून गेलो जाल्यार ह्या पंत कसो जाला म्हळ्यार शुक्ल पक्षाचे पुनवेक म्हळ्यार पुनवेक सुची शुक्रार येता म्हणटाना पुन्नव जावन शुक्रारू आयला म्हणून जाल्यार तेन्ना कोरयत म्हणून केलो जनाले खंडीत कोरयत म्हणून आमकां दोन्ही श्लोक हांता येयला आनी पंचांगांत ती भोवशा तशी घाल्ला 12 तारीख शुक्ल पक्षे पौर्णमास्यां श्रावण्यां तु भृगोर दिने म्हणून म्हळ्यार दोन्ही श्लोक एक पुराणांत भविष्योत्तरपणांत सांगला म्हळ्यार मेळ्ळी म्हणून जाल्यार तांतू करा शुक्रार जावन पुन्नव मेळवे तुमी हाका करा म्हणून थंय सांगता ते दोन्ही श्लोक आसत जस देखून आनी कशें म्हळ्यार आचार्य बेंगलोरांत बरें 5 तारीख ते एक रोडी म्हळ्यार ते आमी कसलें ताका क्लॅरिफिकेशन दिवचें जायना वय एक कॉलर आसा मिरोटू नमस्कारो 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 नमस्कार उलयाची नमस्कार नमस्कार काय ना आता ते नागादोशाचं सांगा सांगायची वेळ काम थोबली तुम्ही केव्हा करतात मग गेल्यावर हा सांगायची आता घेत नागादोशा सांगेन तुम्ही तुमच्या की पुणे कोण की कसं की नागा प्रॉब्लेम केलं तरी थर्ड जनरेशन येता मग असं तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾವ ನಿಮಿತ तुम्ही मोबाईल जो लाउड स्पीकर आसवा नाही काय वापस निಮಗೆ प्रश्न हा निघिल्ले आता हांव केल्ले प्रकार फक्त मी पोडी कोणी आमगेले मालगड्यान नागा प्रॉब्लेम जाला की नागा आमी खंयची एक नागा आमी पूज करता आशिल्ली ते ना जाले मूल नाग जाले ताजे मिती आतां आमगेले जनरेशन कसो प्रॉब्लेम कितें
तुमगेले परबे विषय संबंध या प्रश्न परब न्ही नागर नागाली नाही तुम्ही निमगेला प्रश्न कळला हक्का मी अनेक टाइम उत्तर दिला म्हणा तुम्ही पूर्वजनान केला नागा दोषाक आत्ता जनरेशन प्रॉब्लेम असो आणि मूत तुम्ही वय वय एक तितलेच नको तितले जाऊन सांगायचे पुढे एक उत्तर सांगला त्याने म्हणाले पुढले नागादोष आता जनरेशन प्रॉब्लेम असो म्हणून त्या खंडित असता त्या कशी म्हणे साना जाऊन एक सांग अरे सांगा नागदोषाक म्हणारे पूर नाहीत मामा एक कॉल दवरायची आणि टीव्हीत पळयाची सांगता उत्तर देतात आणि तीन ಮತ್ತೆ तीन तलांतरदकून एक नागो आम्ही मूल म्हणाले का आम्ही नमू नाहीला वैतलेला रे आम्ही ते पाऊच तसं आमगे कर्तव्य आम्ही ते विस्मरण जालं वय म्हणून रे आमक ताजे एक कसं ते वाईटपण असं ते ह्या जन म्हणारे आत्ताचे प्रकृता कोण असं की तांका ताजे वाईट गी तांतो कसं दोष गी ते येऊच सहज वय अज्जा नागा विषय डिटेल जाऊन पुढे प्रोग्राम पुरा केला ಖಂಡಿತ ಪೂಡಿ ಕೆಲ ಮಲ್ಗಣ ಕೆಲ ನಾಗಾ ದೋಷಸ್ ಮುಂಜಲತೆ ಪರಿಹಾರ ಸಕಟ್ ಜಾಯ್ನಿ ಮುಂಜಲರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜತ್ತ ಎಸ್ ಓಕೆ जयजराम बेंगळूर ಅಂತ ಬರೆ पंचायतरिके ये जरा थई कश म्हणारी ते कन्नड उलयतल जन त्यांनी आमगेला म्हणा पोड तुला त्यांनी करताच तश म्हणजे आम्ही जन सांगेत पुनवे लागी म्हणून सांगून थंचे आम्ही बदलावण करू जण इथं म्हणा ते केला पण रज दिनू जल्ला 5 तारीखे एक ते सॉफ्टवेअर इंजिनियर कंपनी हंक तंक प्रत्येकला त्यांनी रज देऊन भारी गर्दा यार जत्तास ಕಾಲಿ ಮಾಕೆ एक ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಳು ಕಾಸ್ಮು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 5 तारखे ನಾವು ऑफर ತಂಗೆಲೆ ಬಂಗಾರ ऑफर ತಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅಮ್ಮ तसं लँग कसं सांगते रे वाचन ಕೆಲವು ಪटे आम्ही तसं लँग कसं सांगू जाय ना शास्त्र कसं सांगता म्हणून सांगेत बट त्यांनी बंगरा ऑफर देऊन जल्ला म्हणून म्हणला रे आम्ही ते ऑफर असेल 12 तारखे घाल म्हणून सांगू जातो आता बळा अशी एक विषय उलयतना म्हाका एक उडगस येईल कृष्णाष्टमी एक पंत उडगस आसता पुरो आम्ही श्रावण मासांत करची तांकां ते शिव मास नामन सांगून घेवन माळांत येयला बट तद्न ते कृष्णाष्टमी आमगेल जनान आमगेल आम्ही कोण आसाची आमगेले समाजात जेस बी तांणी पुरा श्रावण मासांत तुची करची जाल्यार लोकांक तूं म्हळ्यार भायर पुरो तूं मसर कुडके असो पुरो एक उत्सव म्हणटा ते पुरा माळांत जाला की ना तातूंत आमी चमकला की ना बागी जाल्याची 2 अष्टमी पळोवच्या मेळ्ळा 2 अष्टमी पळोवच्या मेळ्ळा असल पुरो जाता तातूंत कसलें हें करूं ना तें फॉलो करतले एक विंगड आसताची आमके एक संस्थान म्हण आसता आमके एक गुरू म्हण आसताची आणि आमकां आमगेल कशी करा ते सांगेत आमगेले आणि आम्ही अशी तुम्ही अशी करका म्हणून कोणाक सांगू जाता हेरिके करूं ना हेरिके करू सद्य खंडित तांगेले कसं की तांगेले विंगड विंगड मठाचे आसताचे केलो मठा दिस पुरो सांगला 2 तारखेक करकारे म्हणून तशी ते एक जनांग ते जनांगाक समजून घेवन ते रूढी येवची ते आणि नेक्स्ट नमना दोटून एक अष्टमी विषय सदाहरण पुरा ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ कसं आहेत म्हणारी षष्ठीने सप्तमी उठतात ಕೆಲವು पट्टी नवा त्यावेळेला रात्री अष्टमी निमित्त एक वाट एक भारी रॅर अष्टमी ते असं कृष्ण जयंती आणि कृष्ण जयंतोत्सव आम्ही करचे कृष्णाष्टमी कृष्णाक अष्टमी पूजा करचे जयंती करची न्ही जयंती म्हळ्यार तांकां शिवमास येवक अशें पुरो मस्त तें आसा आमी अष्टमी आराधन करची आनी नक्षत्र पळोवन घेवन पुरो करची अष्टमी हेर आस म्हणजे अतिरिक्त उपवास की हरिवास सारकी घालताची कळवा प्रत्येक विशयान तूं आमगेले एक धर्मच पळय तो करेक्ट आसा आमी फॉलो करतना कसं जाता म्हळ्यार आमी विंगडाला पळोवचें करेक्ट आम्ही ते पळोवच्या कारण आमकां धर्म म्हणून आमगेले एक धर्म आमगेले कसं मलगडान करून नियम आसा फॉलो करणारे तांणी ते मस्त चर्चा करून गेलेलो तसलो विषय आम्ही केलेलं हें आसता न्हू तें पुरो तांणी काडलेलं तें तितलीच मागीर काडलेलं पुरो चंद्रोदयाक अष्टमी त्या दिसा आमी मागीर रोहिणी नक्षत्र अष्टमी आचरण रोहिणी नक्षत्राचे इम्पॉर्टंट रोहिणी नक्षत्र केलो पण आमकां रोहिणी नक्षत्र मेळना केन्नाय मेळना रोहिणी नक्षत्र अष्टमीक रात्री चंद्रोदयाक न्ही असल्यार आमी अष्टमी आचरण करचे आमगेलो क्रम तशी हर दिवस अष्टमी म्हणून सांगून सूर्योदयाक अष्टमी म्हणून सांगून घेवन जो ह्या पाटी तशी येयला भरणी जावन कृतिका रात्री मागीर 2 दिवस अष्टमी रोहिणी 20 तारखेक आयला
म्हणलं आमका रोहिणी नक्षत्र आलाय का ना रोहिणी जन्म नक्षत्र शापूर कृष्णाला त्या ताजी तिथी किती आचरण ममान म्हणलं रोहिणी नक्षत्र ते आचरण करताले नरे सौराचे तंग्यार रीती ती आमका कशी म्हणारे अष्टमी मध्य म्हणारे चंद्रोदया कालाची रे अष्टमी असं म्हणजे ती अष्टमी आम्ही आचरण करतो आमका त्याची निर्णय आमका रोहिणी नक्षत्र प्रामुख्यात ना मध्यरात्री कृष्णाष्टमी मध्यरात्री म्हणून सांगून घेऊन आम्ही सांगताची बट ते आमगेलांतू मध्यरात्री हंगे पळेल ಮುಂಜಾನೆ ರೀ मागीर अर्घ्य केल्याची ಕೆಲಪಟ್ಟಿ आमगे आता मस्त कडेन पूजा आशिल्ली म्हणल्यार संजय बाय सकता पूजा जत्तवा म्हणना पुरा कडेन पुरा कडेन 12 गंटेक बारा गंटेक अर्घ्य दिवपा म्हणल्यार जत्तवा पुरा कडेन वचून जायना जायना ते म्हणारे शास्त्र कसं सांगलं म्हणे त्या वेळार तू 12 गंटे ते जागी बेस कोण त्याची शास्त्राने अनुकूल म्हणल्यार त्याची आता 12 गंटेक कोणाके अर्घ्य दिवू काम नस ಮುಂಜಾನೆ ರೀ ಬಟ್ ಮಾಮ್ ಪೂಜೆ ಕೋರ್ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ अर्घ्य प्रधान तू दिवेत बट मनाची ते रब्बुनु करका म्हणू काही सांगा तीन मंत्र सांगू काही कष्ट ना तांक सुलभ असते त्यांनी जाल्यार करेत पूजा बाकीची पुरा कोरनु अर्घ्य बाकी दवरेत त्या ऐकनाची कसं करची ते सांगते शास्त्र म्हणताना तू शास्त्रा प्रकार तू करका म्हणजे रे ताक व्यवस्थित तितले करका जाता आणि आमगेलांतू रमनाथ त्या दिवशी शीत नैवेद्य निषिद्ध त्या खडाखंडी जाऊन सांगेत की खंडित कित्याक म्हणारे अष्टमी सगळी अष्टमी एकादशी म्हणकेव आम्ही आचरण करता म्हणून आमका ताका श्लोक जाय जाला सर त्या आता त्या पुरा सांगू गोष्ट जायना कशी एकादशी असली तशीच अष्टमी आचरण करता म्हणून आमका शास्त्र सांगता इथे म्हणाले 24 एकादशी 24 एकादशीक एक अष्टम पुरकी तशाला हरिवासर समय जरा अष्टमी तिथीक कंचे तिथीक मध्यंत काही उपास काही सांगनी बाकी तिथीक कंचे सप्तमी अशा पुरो विंगड नवमी तर रामनवमी म्हणलं देवाक पायस करी शीत करी सम्राधन करी पुरा सांगलं कृष्णाष्टमीक सम्राधन करी म्हणून सांगितलं 24 एकादशी एक अष्टमी आमका वैष्णवा श्रेष्ठ आणि हांव कशें म्हणल्यार भट मामाला पळय एक क्वेश्चन निमित्ता वत्ता तुमकां कसले डिटेल जेवण मुंचे आसला तुमी फोन करून खंडीत निंबूचे तुमकां अवकाश आसा इता म्हळ्यार 1 गंटे अवधीन तूं सदां तुमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ डाउट्स क्लियर करता वचचें म्हणून सांगून ताका नेक्स्ट अतिरिक्त उपवास म्हणून येता मॅडम हे अतिरिक्त उपवासा विशयी एकादशी 2 दिवस एक अतिरिक्त उपवास म्हणून येता ताजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती कसं न्ही अतिरिक्त उपवास म्हणून अतिरिक्त उपवास म्हणारी एकादशी ना म्हणून ज्याला एकादशी लागेल तसं द्वादशी असं म्हणून ज्याला रे द्वादशी त्या आम्ही आचरण करू का म्हणून सांगता एकादशी आचरण करू का तदनंतर द्वादशी लागून असं म्हणून ज्याला ती द्वादशी एरदूस असं म्हणून ज्याला ती द्वादशी आचरण करू का म्हणा त्या अतिरिक्त उपवास करू का दोन्हीचे श्रवणा नक्षत्र आयला रे तेव्हाही आचरण करू श्रवणोपवास म्हणतात ताका या दोन्ही ताजे खातीर सांगितलंच त्यामुळे श्रवणा नक्षत्र आमकां भारी इम्पॉर्टंट प्रत्येक कार्यक्रमात त्यातनं आमकां द्वादशी तीच असल्यार श्राद्ध आनी करूं जायना अतिरिक्त उपवास ना केलो आसता सांगतालो पुरो कशें म्हणाली दनपार 12 गंटे ते आसा बेगिरी करीत निजावन ना तशें पुरो अतिरिक्त उपवास म्हणून सगळो दीस उपवास त्याक म्हणारे आमकां नतितीर द्वादशी समा म्हणून आमकां शास्त्र सांगता कशी एकादशी तशी द्वादशी जाल्यार आमकां तितले श्रेष्ठ म्हणून सांगता ताजे खातीर द्वादशीक महत्व दिलेलं आसा आणि प्रत्येक मासू तुमकां परत सुलभ असते चैत्र मासांत चित्रा नक्षत्र येवचे पुनवेक तशी प्रत्येक मासांत श्रवणा नक्षत्र येवचे वैशाखांत विशाखा नक्षत्र येता तशी प्रत्येक मासा जाल्यार काय क्रम आसा द्वादशी म्हणारे नक्षत्र येवचे तसले एक विषय सूक्ष्म जावन सांगलाय स्थूल जावन सांगलाय सूक्ष्म जावन सांगता जाल्यार त्या द्वादशीचे तिथी निर्णय असतो तेव्हा जाल्यार हांव तूं सांगितलं आसा त्या तिथी निर्णय आसा त्या तिथी निर्णया प्रकार आसवय म्हणून जाल्यार ते द्वादशी एकादशी रुपार आचरण करका ताका आमी श्रवणद्वादशी म्हणटाची ताका आमी अतिरिक्त उपोष द्वादशी म्हणून सांगता आमी ताका उपोष द्वादशी आमी संकल्प करता न्ही उपोष द्वादशी म्हणून सांगता म्हळ्यार आमकां अन्न आहार स्वीकार करची नैनातील द्वादशी म्हणून अर्थ ताजे आनी ऑगस्ट 30 तारखेक हे पटी गौरी तृतीया ऑगस्ट 31 म्हळ्यार 31 तारखेक 31 चवथी हे पटी तय आनी चवथी विंगड आयला ಕೆಲವು ಪಟಿ ತೈ ಚೌತಿ ಒಟ್ಟೆ ಅಂತ त्यावेळेला आचरण मगतच म्हणाले त्यावेळेला ज्याला तशीच बटमा मस्त कडेन त्यातनं पर्याय तुम्हाला अनुभव कसे आचरण बारी कष्ट त्यामुळे आता चवथीचे पूजे म्हळ्यार फुडल्या वरी पळय येणे आता पुरा
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ म्हणून हांव सांगना कॅटरिंग प्रति कडेन ना वय चवथीक गणपती लागीं पुरो जण कशें म्हणल्यार त्या शुद्धार जावका म्हणल्यार एक भावनेर करचे तसले पूज ते वय खंडित कळवा काही कॅटरिंग बारी उणे म्हळ्यार जनांक सांगू पुरोचे पक्कने वय चेड वय कॅटरिंगाक फक्त ते गणपती चेड आशिल्ले का? गणपती नैवेद्य करचे विशयार तांणी तांगेले एक निश्ठे करताचे. आनी तांगेले एक ते श्रद्धच पडा हांव मस्त कडेन पळयलो वय खंडित बाकी दीस ते आसा की ना म्हणून विशय न्ही जाल्यार ते चवथी तेच पळय एक विशेष जावन आशिल्लें विशेष गणपतीले आमगे ते गणपती येता म्हणून हांव सांगता आसता तांकां तुमकां पळय आमकां रथोत्सव आमकां व्हड म्हणून रथोत्सव म्हणून सांगनाच्यो आमी वय तशें आमगेले घरकडे एक कार्यक्रम येताना आतां तुमगेले घरकडे कार्यक्रम येताना तुका असा नवरात्री म्हणटाना वय. रथोत्सवशी नाही म्हणजे वय बा खंडित दशमी म्हळ्यार घरकरची एक आवड एक फंक्शन विजयदशमी म्हणटा तूं सांगता कसं म्हळ्यार आजी आमगेले ओडते रूम वय 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 Correct. न्ही वय बाय correct. अशी तांकां त्या घरकडेच्यांकच पळय एक गणपती एक कार्यक्रम म्हळ्यार तांकां रथोत्सव अशी तांणी एक म्हयने फुडेंची ताका तयार जावन आसताची वय correct. आमगे रथोत्सव देवस्थानांत आनी कशें तयार करता पळय वय. तशें तांणी तांगेले घरकडे ते दिव घरशिकी एक पळय असं प्रत्येक विशय बारीक श्रद्धा ते तांकां आमगेल्यान तूं ते एक बारीक व्हरला ते बारीक कुशी ते एक प्रत्येक यजमान वर्गात ते आसत Correct. हांव म्हगेले यजमान वर्गात मात म्हणून सांगचे न्ही वय. प्रत्येक प्रत्येक भटमामाले तांचो तांकां तांगेले यजमान वर्गात तांणी त्या भक्तीन की श्रद्धेन की त्या गणपतीला एक आराधन करतना तांणी त्या मस्त तांगेले एक श्रद्धा ती घालल निमित्त आजी त्या गणपतीक प्रत्येक घरकडे गट्टी जावन राबलो तो खंडित ताका एक शास्त्राक आसले नियम आस की तय चवथीक चतुर्थी गणनाथस्य मात्रविद्धा प्रशस्यते मध्याह्नव्यापिनी चेत स्यात् परतश्चेत परेहनिः म्हणून म्हणारे चतुर्थीक म्हणारे चौथी व्रताचे आचरण कशी म्हणारे मात्रविद्या मात्र गौरी तृतीया तिथीक चतुर्थीक लागला वेळ म्हणून तीची प्रशस्त म्हणून तसे आचरण करका आणि दोन्हीच कसं सांगता म्हणारे ती चतुर्थी मध्याह्न व्यापिनी ते जाऊ का मध्याह्न व्याप ते जाऊ का अशी असल्यारी आम्ही तेची चवथीचे आचरण करका म्हणून आमकां शास्त्र सांगता तशा निमित्त केलो पण तय तोडे असता मागीर चवथी असता तशी म्हणून सकाळी तय असता सूर्योदय कालार तय असता तेन्ना तय चवथी ಒಟ್ಟು घालकाची जाता ते श्लोक ताणें सांगिल्लो आसा चतुर्थीक गणनाथस्य मात्र विद्या प्रशस्यते म्हळ्यार तृतीयाक वेद जावन आसता री आनी ती मध्याह्न व्यापितय जावन आसा म्हणजे जाल्यार ती चवथी तीच म्हणून आचरण करका म्हणून आमकां शास्त्र सांगता आता अनुकूलपणे एक शब्द काढला बट हय ಕೆಲವು ಕಡೆ कसं म्हणारे नाही हांव पुरतला पळयता हांव खंयची चूक खंयची संबंधान विशय न्ही ಕೆಲವು आमगे ते आसता कसं म्हणारे आता तय चवथी ಒಟ್ಟು कशें म्हणारे ಕೆಲವು ಕಡೆ तय मान जाता परगांवांतू तांणी चवथी अनेक कडेन वचचे तशें म्हणटाना आमी ಕೆಲವು कಡೆ सांगू आसा तय चवथी ಒಟ್ಟು आयला री त्या परिस्थिती दाखयत चवथी फुडले दिसू तय तुमगे थंय म्हूण सांगून तांणी हांव अशें सांगचें करका म्हूण सांगचें न्ही वय तसं एक अनानुकूल आसा म्हणजे तांणी अंतू खंयचे आश्विजांत वय करीत ते गडबीड कोर न्हू गैसोग कोर न्हू एका एक कोरून बेशी बदलाक वय केन्नाय देवाल पुजा स्वस्त मनार करता ಒಟ್ಟು एक गैसोगशी कोर न्हू आमकां थंय चवथी वयचे आसा म्हूण सांगचें आनी चवथी तेसूची थंय पुजे तयार करून एका एक करून पळय वय ते गैसोकार जावचे खंयची मुलमुले वच्चे आसता वय तसं जाल्यार कसं करका म्हळ्यार पक्काने आता वळलेला मुखार सिनाचे वय अख्खा पुरा विषय ना तांत कळवा तेचे दिवस जाव का म्हणून सांगून घेवन हट अशी करका म्हूण ना अनानुकूल तांकां बायल मनशान करता तसले पूज ते वय तांगेले एक म्हयन्याचे की कसं कार्य आसता तेन्ना ते अनानुकूल आसा म्हणटाना तेन्ना तांणी पक्का खंयच्याक नोपितेस करीत वय हें तय पुजाच पळय ताका इम्पॉर्टंट मस्त ना वय चौथीक मध्याह्न व्यापिनी जावन उची ते तितीर ते गणपतीक मध्याह्नाचे नैवेद्य महानैवेद्य जावची पुरा आसता शास्त्र सांगता ती वय तय पूजा आमी व्हडलीके म्हणटा संप्रदाय आणि कशें म्हळ्यार पुरो कडेन वाडप ना पौज चौथी पूजा व्हडलीके म्हणटा करता आमी वय चौथी पूजा गणपती वाणू आमी चवथ घरकडे भटमा म्हणून वय तेची तय पूजा वय व्हडलीके म्हणटा करता की ना वय सान जाल्यार सान कसले असो ते एक दार दवरून घेवन एक वायना पूज म्हणून सांगून एक 4 जाणांक वायन दिवची की ते गौरी पूजा करची की चंद कोण करता की ना वय वालान तूं बारीक कश्ट येता जाल्यार तय पूजास म्हणजे तय पूजास वय वायनस्व म्हणून आम्येलांत तये पूजनी तये वायना पूजनी तय पूजा तये गौरी पूजा आणि तये व्रत आराधन म्हणून
विंगड विंगडच इथं का म्हणून सांगतो तई आराधन कशी म्हणणारी गौरी तृतीय आराधन कशी म्हणणारी ताका कसं गे एक उपाधी म्हणजे प्रतिम गी फोटो गी आम्ही एक भावचित्र दवर घेऊन ताका आम्ही पुरा भक्ष्य आम्ही ताक सांगेल पुरा भक्ष्य भोजी करून देवीका आराधन करून क्रमप्रकार आराधन करून नैवेद्य करून करतो जाल्यार ते गौरी तृतीय व्रत आराधन ती मागीर आता कसं जाता म्हणारी मूल घरकड आसा आमकां ते वच्चे जायना एके कुटुंब व्हड जाला म्हणताना वायना पूज म्हळ्यार कसं म्हळ्यार वायना पूज न्ही ताका दोर पूजा प्रधान दोर पूजा वायन दान दिवचे खातीर करता जाल्यार एक सामग्री ते आमकां कसं जाला म्हळ्यार ते खंयचे म्हणून वतना आमकां प्रधान कसं आतां भट्ट मानता सांगला आचार्य मामान ते वर्डिके दीस कसल्या करचे म्हणारी आमगेल घरकड सुमंगली स्त्रीन आमगेल घरकड येताना तिने म्हणारे आमगेल घरकड तिने दोर बांधून म्हणारे ते गौरी तृतीयाचे आमगेल घरकड ते आराधन आसा म्हणाल ती त्या कोळची खातीर त्या दिसूची ताका पूज करून घेवन ते दोरबंधन करचे कसं आता आमगेले नोपी काही जाल्यार दोरबंधन आसा खंय आमी उपसून दिल्यार नोपी दोराक आमी थंय वचून पावूं का दोरबंधन आमी करूं का तशीच तयेच कसं म्हणाले विशेष कसं म्हळ्यार दोरबंधन त्या दोरबंधना खातीर जावन आमी आतां कसं करता म्हळ्यार तांगेल घरकडे दोर दवरून घेवन वायण पूजा म्हणून वायणा पूजा ते वायन म्हणाल कसं म्हळ्यार दान दिवचे खातीर एक उपाधी त्या प्रत्येक व्रताक वायन दान म्हणून आसा चवथीक आसा मोदक दान नोपी आसा तशीची वरल प्रत्येक सत्यनारायण व्रता समेत वायन दान म्हणून आसा तशी वायन म्हणाल तसं जाल्यार प्रधान नाही त्या दोर प्रधान तसं त्या दोराक पूज करून ते दोर स्वीकार करतो जाल्यार ते क्रम त्या क्रम आशिल्ले म्हळ्यार ते पूज आशिल्ले ना ताणें पुर्दीस केल्यार हांव म्हगेल अभिप्राय मान सांगचे शास्त्र प्रकार म्हूण न्ही आनी शास्त्रवत्त म्हूण हांव सांगची न्ही पुर्दीस करून घेवन येरदूस तुमगेल मूल घरा चवथी वचून पावल्यार कांय तोंदेर ना अशें म्हाका दिसता हें म्हगेल संत अभिप्राय नाही संत अभिप्राय अशी अनुकूल आहे म्हणून सांगितलं ಕೆಲವಪಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ तशी जाता परिस्थिती सांगतो तुका परिस्थिती एक मिनिट तुम्ही मजन कमेंट करता अशें पुरोचे फेसबुकान तो जिओ टीव्हीन देता युट्यूबान देता कसले प्रश्न असल्यारी फोन करून निमगिल्यारी तुमकां एक स्पष्टत मेळटा आता लाईव्ह आनी तुमान तुमकां एक अवकाश यो कसले डाउट्स असला निमगुचे तसे करून तो एक नंबर दिला तुमकां त्या नंबरार तुम्ही कॉल करून निमगुयात सांगायचे आता हेची त्या दिसा लागीं करक म्हणजे कसं म्हणारी आता एक मार्क म्हणारे तुमकां कसले एक साहित्य जावं जाल्यार आता इतला वचून नाटची तसलो विशय येवना आता केळी पाना म्हणल्यार पुढे इतलांत मेळटा तशें खूब म्हणल्यार इतला जाता तशें प्रत्येक ताका जाव कशें साहित्यच पळय पुरा तांगेल्या घरा इतलांत तूं जाग्यान पुरो आसता आशिल्लें आत्तां पुरा मार्केटान तूं वचूं तुवें तय्ये तेसू म्हळ्यार तय्ये फूल दीस तूं चमकला रे मार्केटा चमकल म्हणटा तुका जाय आशिल्लें साहित्य पुरा मेळटा खंयचे आसता पुरतें जाल्यार आंब्या पल्लू समेत मेळटा प्रत्येक मेळटा तूं हे नेक्स्ट तूं केन्ना आश्विजान तूं करता म्हूण लेख्या आश्विजा तूं करता कसो जाता म्हळ्यार न्ही हाका नवरात्री संबंध पयले विशय मात्र मेळचे ती पटकाळी पोला असलीची तुका जाय आशिल्लें ताका कसं तें अल्ल्या झाड जायत एक फोटो जायत एक ताचे दार जायत प्रत्येक ते स्टॉक सोर नासता ते म्हळ्यार प्रत्येक जण व्हरताच आता मंगळुरा व्हरला आता हें पुरा पळय फोटो जायत मेळचे एक साहित्य ते दार प्रत्येक ताचे दार पुरा आसा पळय तुलनाची अमेरिकाक वता प्रत्येक देश विदेशाक पुरा मंगळुरा तुलनाचे उच्चे बेंगलोराक जायत बेंगलोरा तुलन खंयचे साहित्या कडेन खंयचे अज्जी सांगचे हांव खंयचे तय्ये पुजेचे अनेक सुवासीन सामग्री असल पुरो आता नवरात्री विषय चवथी तय जाल्यार नवरात्री विषय नोपीच कसले कन्फ्युजन ना नोपी साधारण अनंत चतुर्दशी नोपी पुरा काही कोणाला घरकड आराधन करची उणे आसता रे उणे देवस्थानान चड तशें म्हणटा तसले डाउट्स मस्त जाणां उणे आसता नवरात्री म्हणटा आमकां मेन आता पाडवो बी परत ते चलता आसता लास्ट ते कन्फ्युजन येवचे आयुध पुजे दिवस नवमी दशमी केलो पटवटे येता अष्टमी नवम मोठे येता तरी एक तुम्ही कसले हें केला की बटून आता आयुध पुजे विशयी कसले आस की ताका
आयुध पूजेक मला आयुध पूजे म्हणारी आता ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಷನರಿ अष्टमी. ತಂತು एक डिफरन्स असतो म्हणून आयुध पूजेच्या आयुध पूजाच पळय कोण जाल्यार अष्टमी तुलानाची प्रारंभ करता. दुर्गाष्टमी दुर्गाष्टमी तुलानाची आता अष्टमी नवमी ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲೋಳರಿ ಕೆಲವು ಜನ म्हणता म्हणले की आम्ही नवमी करचेशिल्ला म्हणून सांग होय तसं ना त्या दिवसूची अष्टमी नवमी कच अष्टमी होय नवमी करीत पण ಕೆಲವು ಜನ ಪುರ कसं सांगता म्हणारी कारण पण तो शनिवार येता ಅದನ್ನ ಸಿರ್ಕುಚಿ ಪುರ होय होय बाकी दिसायला काही सिरकना शनिवार आयला ಮುಂಜಾನೆ रस पळय हे पुरा प्रोग्राम तांनी म्हणा वर्कर्स पुरा आयतार रज ना. आयतार रजा होय आयतार त्यांना अनुकूल येईल ते ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ತಿ होय होय आयतार येनाची कोणी आयतार रजाची न्हू होय तद्न तन सांगचे आम्ही नवमी ते सुरू कर का बटमाम नवमी ते सुरू कर का म्हणून सांगताचे अष्टमी आयुध पूजा होय थंय खंयच्या पंचांगात जाय तर खंय जाल्यार काण पळय तुम्ही अष्टमीक आयुध तीन आयुध पूज धरलाल म्हळ्यार दिवस. तेज्यावर विंगड विषय होय आता मी यंत्र पूज म्हणजे यंत्राक येत नाही करीत पूजा तू पंचमी तुला न करीत शारद प्रतिष्ठा देत न्हू तेन तुला नची तू तुंगला अनुकूल पळोवन पळत शनिवार जाल्यार शनिवार काही करची तुवा त्या नवमीक म्हणून काही हट शिकवून कर का म्हणून ना पण तू ते तुला संस्थेत मागशाशील तत्व पळोवच्या गेली मोंजलारी तर तोपळाच्या गेल्या विंगड दवरकते होय आयुध म्हळ्यार विंगड आयुध येते आता ते दवरले म्हणजे रे License असून घेताची. गोतच न्हू तुका तशी तसल पुरा आमी करूच्या नज होय आमकां यंत्राक सांगितलं आणि वाहनां सांगितलं होय आणि तू कसं सांगता बटो म्हणारे आयुधाभिमानी यंत्राभिमानी देवता दुर्गा यंत्राभिमानी देवता दुर्गा म्हणत ते यंत्राभिमानी देवत जावन आशिल्ले तसले आयुधाभिमानी जावन आशिल्ले दुर्गेक आम्ही एका विशेष जावन आशिल्ले तसले एक गौरव एक तिगेलो एक भक्ती समर्पण करचेची आयुध पूजेचे एक निर्णय तर निर्णय कशी म्हणारी नवमी आता नवमी म्हणा कशी म्हणारी सायंकाळाचेरी नवमी आसूची आयुध पूजेक प्रशस्त सांगला कसं निशाकाला नाही दुर्गेक आराधन निशाकाला संगीतच म्हणताना आम्ही अष्टमी ते दुसरं संजय नवमी असता शाकालान तू कोणे ऐकनाची करू आता हांगा पोरं सकाळी जावचे नाही नाही अनुकूल हांव म्हणल्यार शाकाला कोणे कामाच्या मेळण्याची नवमीक सगळे दीस म्हळ्यार सकाळ नको रात ते म्हळ्यार केन्नाय पूजन कोरेत नवमीक आयुध म्हळ्यार दुर्गा नवमी कसं नसतं ताका आणि पांडवा अनेक ते सांगता कसं पांडवान आयुधाक पूज केलेलं तसले आणि आयुध शमी त्या दशमीक पूज केलेलं नवमीक म्हणून सांगता ताजे खातीर ते एक कॉन्सेप्ट होय ताजे खातीर जावन ते आराधन करचे आता आमी अष्टमीक हे करताची अष्टमी कसला करता म्हणून अष्टमीक नवमी संजवाळ नवमी येता संजवाळ दाखवूनची अष्टमी दाखवूनची आमी प्रारंभ करताची तांतू कसं नाही दोष म्हणून नाही अष्टमी नवमी दशमी जाल्यारी आयुध पूजा करीत म्हणून शास्त्र सांगता आता करची पुरा वाहना पूजा होय तांनी शास्त्र लोच कळवा त्या खंयच्याक शास्त्र असतं त्या कुलेला ओढना होय होय आशिल्ल्या पुरा तू हे शास्त्र काणू अस्त्र कोण सोडतो म्हणजे रे तद्ना मी कशी करची यंत्र ते प्रॅक्टिकल करू जातो पळो म्हणारे विंगड बट्टा पेटायला जायना आयुध यंत्र तशी बरं मस्त सर केला परे आम्ही सांगचे प्रॉब्लेम बटमा मान जावचे मामा देवते विंगड अनुभव आयोचे आमगेल मात्र इथं पण तांकां. पूर जनाला घेऊ नाही म्हणतो होय होय तांकां अनुभव जात पडा तद्ना कळत वय मारायचं सांगेल वय ताणे म्हणून करेक्ट मागीर आता विजयदशमी दिवस आसता मस्त कड्यान होय विजयादशमी अंगडी पूजा करताची, आता कोरेत. वाहन पूजा त्या परस वाहन पूजा यंत्र पूजा करताची कोरेत तंत कसं नाही 3 दिवशी त्या दिनात्रयी अष्टमी नवमी दशमी दुर्गेक आराधन करतो सर विशिष्ट जावन असेल तसं दिवस ताक यंत्र पूजा वाहन पूजा मागीर अनेक दोष ना. आता या नवरात्री विषय झाला मागीर कृष्ण पक्षांत देव तसल्या आमगेल्या दीपावळी नरक चतुर्दशी जे येता धनत्रयोदशी जे येता त्यात न्यूचे क्वेश्चन चढ कसं म्हणून उद्दा घेता पोच्या म्हणून त्यात नाही येवचे ते हे पण फुडली वर्स आशिल्ली भविष्यात होय, नव्हते होय, होय. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ತಕ್ಕ ಕಸ ನಿಯಮ ಬಡೋ ते तुम्ही कशी सांगताची तुम्ही आलाय फुडली वर्ष उद्दा बोरचे विषय रे फुल दिवस 2 दिवस फुल दिवस म्हणाले त्रयोदशी आणि चतुर्दशी ಒಟ್ಟ येईल ಬಹುಶಃ धनत्रयोदशी आणि नरक चतुर्दशी फुडली वर्ष ಒಟ್ಟ येईल की म्हणून त्या दिवशी सुद्धा आता पोच विषय ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन होय, असेल त्रयोदशी. नवा म्हणारे त्रयोदशी आमका मेन कंचत जलपूर्णाक त्रयोदशी चौक ಎರಡು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಾಚೇರಿ ಚತುರ್ದಶಸ್ಕ ಸ್ನಾನಕ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ सकाळी सकाळी स्नानाक चतुर्दशस्क ಖಂಡಿತ ते आमका प्रधान कसं म्हणा स्नान त्या स्नान केलं म्हणणार बांधतारी
होय. आता त्या लोकांना कशाला आचार अनुकूल त्याच्यामध्ये पळ दिवस तापोच आणि पळ दिवस नावची जल्ला बट त्या आता कसं झालं म्हणा आम्ही खंयची हंता येऊन पावल्याची म्हणारी आमगेल मडगल अशी करता असेल याची म्हण त्यात शास्त्र कोणी ऐकण्याची समजा आचार अर्थात कसं आमगेल मालगड कशी कोण तशी आम्ही करचे म्हणून जल्ला मालगड म्हणारे पूर्वज वय आणि कष्ट आरे पुरा केला विषय वय ताळेगिऱ्यान की त्या लाईट नतील कॅन्डल कशी कोण पुरा बोरन दवरलेलं शास्त्र वय आमक जाव कशेल तशी आम्ही गुंडायला गुणान पंथा. गोंधळ म्हणजे गुणान पुरा झाला ऑलरेडी आणि त्या पुढले पुरे कशी म्हणारी आम्ही आता दवर नाही गेली मस्त तशी म्हणजे काला काला तकी त्या बदलावणशी जावनो ಕೆಲವು ಜನ ते आधार ना तक समजावून जल्ला ते पुढली पंत कसं झालं म्हणणारे चतुर्दशी दिवस अमासा येईल अमासे ते स्नान स्नान करायचं करूशिवाय म्हणून विषय कसा म्हणा प्रातः कालाचे रे 5 गंटे पुढे ते स्नान जेव्हा कशाला निमित्ती ते त्यातनं त्यावेळा चतुर्दशी शिला ताजी काहीतरी त्या दिवशी स्नान घाला अन्नी सकाळी 4 गंटे उठून नाही नाची हांव डायरेक्ट सांगता ताजी खातीर तांणी अनुकूल म्हण सांगचे न्हू वय 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 अनुकूल आता की तू नात म्हणजे काय ज्ञान ना वय नाका स्नानाक तू तक शास्त्राक तू इम्पॉर्टंट इतू म्हणजे रे त्या शास्त्र कसे सांगता त्या प्रकार तू चल का पल्पला रे 5 गंटे भितर जाऊ का 4:30 भितर जाऊ का जल्ला रे त्या आता सांगता आम्ही 4:30 त्या गंटे दिवशी चतुर्दश असका वय त्यावेळा स्नान जाऊ का ताजी पुढे दिवसू सायंकाला जलपूर्ण सुद्धा पण वेळ 4:30 तुम्ही ये म्हणारी कितली जण येतले वय बटमाम मात्र असतल ते तितलेची आम्ही केत नाही 8 गंटे येऊच बटमाम अशी आमगे अशी पुरा उरलोनच पळ अशी पुरा जावन ते खंयकी गेल्लात वय आणि आमकां ते दोरू जावचे बारीक कश्ट असते तशी तांकां जाव कशी तशी शास्त्र उलोवन कडे तेणे बटमामाला मात्र घालचे ते बटमामान सांगेल अशी ते बटमामान परिस्थितीक अका अनुगुण जावन केलो पर सांगू न्हू आम्ही लेखची तेची तशीच ते म्हणून तशी जल्ला आता आम्ही बटमामाला वटू वचून न्हू ट्रेनिंग जावन आम्ही कशी मालगड बटमामाला वटू वचून की त्यांनी करची काम पुरा पळोवन की आम्ही काम शिकिल शिवाय एक व्हडलेक करची म्हळ्यार तक कसं आमकां खाली मंत्र मान शिकोवचे पाठशाल्यान प्रॅक्टिकल आम्ही बाहेर वचून शिकू का पळय की नाही आणि आम्ही कोणाला शिकताचे आम्ही त्या साधारण तशीच एक फॉलो करताच मागीर आम्ही ते बुक पुरो पाव त्या भटमामान त्या वेळार अशी केलेलं दिसता मरे अनुकूला कितें केलेलं ते म्हणून आम्ही ते समकोन व्हरका समकोन वय करेक्ट त्या वेळार तशी केलेलं समते वय अनेक रामनाथ भट अनेक क्वेश्चन कसे आहेत म्हणारी दिपावळीच्या अंगडी पूजेविषयी आता भंगार अंगडी असता आणि जिनसी अंगडी आणि अशी ಸ್ವಲ್ಪ अंगडी असता तांगेल ಸ್ವಲ್ಪ प्रश्न येवचे आसा आमकां अमावास्या की पाडव्या का म्हणून सांगून आमकां दिपावळी त्यांनी डेट सांगचे अमावास्या पाडवा म्हणत आहे सुलभ ते म्हणजे अमावास्येक भंगार अंगडी का पाडव्या का जिन्स अंगडी ते सुलभ त्यांनी आमकी इಪ್ಪತ್ತು की ಮೂವತ್ತು तशी सांगताना ಕೆಲವತ್ತು जिनसी आणि भंगार अंगडी जाल विंगड अंगडी तशी कसाला क्रम की एक सांगे विषय सांगता सांगे त्रयोदशी यदा प्रातः क्षयं याति चतुर्दशी रात्रिशेषे त्वमावास्या तदाभ्यंगे त्रयोदशी हंगा ताणे समाजावन आशिल्लो ते विषय सांगला केदना सकाळी चतुर्दशी क्षय जातकी रात्री वर्णालान अमास केद जातकी ते अभ्यंजक त्रयोदशी म्हणून असतो म्हणारे पुढे वर्ष येईल तशा निमित्ती अमासे म्हणारे अमासे ते दिवस म्हणारे अमासे सकाळी स्नाना घालायला ते आणतो निर्णय सांगला आता तुम्ही अंगडी पूजेचे नियम म्हणजे भंगार अंगडी जिनसी अंगडी आणि एक अशी अंगडी म्हणले की अशी त्यांनी एक व्यवहार करचे लेवा देवीचे त्या अंगडीक पुरे कशी म्हणारे धनलक्ष्मी पूजा धान्यलक्ष्मी पूजा म्हणून असतो दोन्ही धनलक्ष्मी पूजा अमावास्येक धान्यलक्ष्मी पूजा पाडव्याक कोरनेवची धनलक्ष्मी पूजा म्हणा अमावास्या दिवस ती धनाची घेऊन ती म्हणारे क्षीर मथनाचे क्षीरसागर मथना कालाची लक्ष्मी उद्भवजल की ताजी पुढे दिवस पडल्या धन्वंतरी म्हणे धन्वंतरी जयंती म्हणे धन्वंतरी एरदुसू महालक्ष्मी तीन येईल त्या दिवशी धनलक्ष्मी आराधना करची अमावास्येकची ती अमावास्येकची धनलक्ष्मी प्रादुर्भाव झालेली म्हणून स्पेशल मी धनलक्ष्मी आराधना अमावास्येकची ताजी एरदुसू धान्यलक्ष्मी पूजा म्हणून क्रम धान्यलक्ष्मी पूजा पाडव्या काय कोरका गोपूजा आणि धान्यलक्ष्मी पूजा ते दुसरं सांगला तशी चतुर्दशी अमास आणि पाडवा या दिनत्रय दीपावळीक आराधन करतो संजय सकाळी म्हणतोस कसं की कंचे धनलक्ष्मी पूजा पूजा जेव्हा धान्यलक्ष्मी पूजा जेव्हा प्रशस्त निशा कालारीची संजवाळच्या आता ಹಂಗ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಜನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಪುರ 2 ದಿವಸ ಕಾಣ್ ಜತ ನೋ ಆಚರ
अंगडी पूज बरं संजय रावळ आयदा पूजा विषय सांगेल पुढे Same. सेम ते सीधे कसले करू दे ना निशाकाला कोण येता निशाकाल म्हणा बटमा मन यजमान मात्र करेक्ट मागीर येवची तर सल्परा ब कार्तिक पुन्नव कार्तिक पुन्ने ಅಂತೂ ಚರ್ತಿ येवचे ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ರಹಣ ವಿಷಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸಾಧಾರಣ म्हणारे ಗೊಂದळ तेईची नवा होय रामनाथ कुटुंब ग्राड इलवळर कशी मग राणायला वेळरी चतुर्थ कार्तिक पुन्नव आराधना अक्का आमकां देवस्थानामान संबंध पळय होय. देवस्थानामान संबंध ताका लगाव नामून दिसता कार्तिक पुन्नवेचे म्हणजे ते नैवेद्याविषयी आणि कशें ते घाला ते कशें एक पुळदीस करचे एक हरदूस करचे हरदूस आयतारच म्हणजे ते वेज आहे ना तशी पुरा होय. त्या पळोक आयतार एक त्या विषय एक विषय आसा आरती आयतार वनभोजनाचे हय आणि आमगेले होमाचे विषय ताका कसं निर्णय आसा की त्या आयतार म्हणणार कोरोनाचे आयतार आज कसं नाही म्हणणार आवळा काट्यार बेसानाचे झिरो बैसाना आयताराक आवड स्वीकार करून करची निषिद्ध म्हणून सोमाराक कुळीत खावच्यानाचे म्हणून हे शास्त्र म्हणाले का विषय आणतो आमकां उरलेख कसं नाही दिसना वय. याला रूढी आचारात रूढी भली अशी आम्ही रूढी ती नाही कार्तिक पुनवेक त्या वनभोजन वचून आम्ही भोजन करू का म्हणून सांगता होय कसं लायक म्हणारी ताका विषय गोत ना पाप वय. मस्त जनांक हें आमी चातुर्मास उदीन तुगेले घृतव्रत दधिव्रत वय शाकव्रत चारी व्रत धर चार व्रत दररोज जायना आम्ही पक्कने सेवन करून नाश्ता पुरोवची असल पूर ते पोट्टा भितर आशिल्लो तसलो एक खाल्लो तसलो आहार दक्षिणायनान तुजेलो तसलो आहार असल पूर आमी सेवन केलेलो तसले ते पुरा दोश निवाण देवचे खातीरची वनभोजन वचून आमी ते देवाले मनांत बसून आमी ते स्विकार सुका म्हणून सांगून घेवन शास्त्र सांगचे ताजे खातीर ते वनभोजन करची पुरा एक एक मागशी ताजी हिंडलेले आसा ताजे एक येस म्हणल्यार ते आवड आनी हें पुरा ते जे औषध औषध गुण आसा पळय ते पर आमगेल्या पोट्टान सेवन जावका म्हळ्यार कितें ते भितर चमकल कुडले आमी विश पदार्थ म्हणटाचे पोट्टा गॅस म्हणटा पळय पोट्टा दुखी अशी तशी पुरो वय. ती जावची कशी म्हळ्यार आमी आमगेल्या आहार पद्दतीन आमी बदलावण जाल्ली कुडले ते जाता आमी चातुर्मासांत सांगिल्ले कसं पुरा व्रताक सांगिल्लें तसं दान की ते व्रत पुरा आमी आराधन कोरून येयलें म्हणजे रे 90 वर्स ताय पुढे पळय जन Correct. 90 वर्स ताय आसत आतांचे जन 60 तशी तर मंची कारण कसं वय आमी ते आहार पद्दतीन तूं बदलावणी जालेली निमित्ती आमगे जिवनान ते भितर ऑटोमॅटीक बदलावण जाता ते आमी आहार सेवन करचे अशें केन्नाय तशी आवाळो आणि आल्ले आम्ही शास्त्रांत ताका भारी एक मान्य दिलेलो या आवळ्याची एक भक्ष देवाक समर्पण केलं म्हणजे 64 बगेचे देवा पावित केला म्हणजे तशीची आणले एक देवा समर्पण केला रे 36 बगेचे भक्ष देवा समर्पण ताजे खातीर पळय पितरां पित्रांक गेले श्राद्धांत तो गोड आल्ल्या ताका प्राधान्य येता तशें त्या विशयी उलोवचें गेल्यार त्याची एक अर्द घंट मुक्काल घंट उलयता आमी ಸ್ವಲ್ಪ विशय कवर करता येवया नेक्स्ट धनुर्मास म्हणतना एक धनुर्लग्न धनुर्लग्न म्हणून आमकां गोत आसा जाल्यार जन हाके कन्फ्युजन 9 घंटे पूजके 8 घंटे पूजके 10 घंटे पूजके ओगी बंद के सामान्य जनाल क्वेश्चन त्या एक ಸ್ವಲ್ಪ एक 2 निमिष सांगायचे जे धनुर्मास धनुर्मासांतू आता एकलो कसले गोता ते निमित्त पूज ओगी के न्हू 10 घंटे भितर पूज जावन बागील घालची के म्हणून धनुर्लग्नांत पूज जावं कोण आमकां गोत आसा त्या कसा विशय म्हणून एक 2 निमिष तुम्ही जना सांगला रे धनुर्मास म्हणणारे या सगळे धनुर्मासांतू महाभारताचे युद्ध जालेले म्हणाल एक प्रतीती बाय त्या वेळार सकाळीची देवाक आराधन करून घेवन म्हळ्यार सकाळचे देवाक उशपूजे पळयल म्हणून जाल्यार आमी सर्व पाप परिहार जाता आमी जीवन आयो तसो संघर्ष परिहार जाता म्हणाली हे एका चोल नाही संप्रदाय धनुर्लग्नाक पूज जावं म्हणून कसं कारण सगळ्याची धनुर्मासांतू म्हणारे धनुर्मास ऍक्च्युअली कशी म्हणारे सकाळी शिया वेळ तसं ते धनुर्मासांतू धनुर्लग्नांतू देवाक पूज केलं म्हणून जाल्यार ते म्हणारे मुखार सुन तसले येवचे खंयचे मकर मास त्या धनुर्मासांतू आमी पूजन करून उत्तरायणा गेले म्हणजे आमी वर्सपूर्त आमकां एक शुभत्व मेळटा म्हणालेच प्रतीती ताका प्रतीत ओके अनेक आचार्य बाबा अशीच अनुकूल प्रॅक्टिकल जावन उलोवच जाल्यार
ಧನುರ್ಮಾಸ ಪೂಜೆ ಓಕೆ ಹಮ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಟೆ ಮಹಾಪೂಜೆಲಿ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲ್ಗಾಲು ಬಂದು ಕೊರ್ಕೊಂಬ ಅಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತನ ತಾಯಿ ಏಕ ವಿಷಯ आमगे देवस्थान अंतू पुन्हा आमगे मंगळूरचे विषय मा सांगता प्रत्येक गाव अंतू नियम ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಪುರ ಧನುರ್ಮಾಸ ಅಂತೂ सकाळी मध्याह्न पूजा जायना मगिरी जाता मागेरी जावची सकाळीची त्यांच्या निर्मल विसर्जन पूजेची त्या मात कोण घेऊन ಕೆಲವು ಕೈ ಆಚರಣೆ असते तिथलेची त्या आमगेलंतू धनुर्मास अंतू बघी पूज म्हणारी 8:30 भितरी पूज जाऊन घेऊन 10:30 म्हणताना साधारण देवस्थान बंद करते त्या म्हणाली मध्याह्न पूजल्ली ಕೂಡಲೇ मध्याह्न पूजल्ली ಕೂಡಲೇ देवालयाच्या बागेला घालताच तिथले त्या विषय विंगड कसले येतांतू कसले सामान्य जनसंख्या तिथलेच जन कोणी यानच म्हणलं की तर तिथलीच जन येत म्हणजे रे विषय विंगडू आत्ता पण आत्ताची परिस्थिती आता त्या निर्णयान ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ದೇವच्या पूर म्हणून लेखता आणि मुखारी पुढे 8 वरे नಮಗೆ नित्य पूज जाऊन घेऊन त्या देवस्थानात आडಳಿತ मंडळ कसं म्हणून पुढे त्यांनी निर्णय घेताच वापस बंद करको म्हणणं देवस्थानात कसं निर्णय गेलाच पण क्वेश्चन करची विषय ना क्वेश्चन नियम केलेला की एक व्यक्ती असायची क्वेश्चन करून कसं करते तशी देवस्थानात एक निर्णय देत तरी वापस ते हें करून ना ते आता कोरोना असताना सांगता तुका कोरोना असताना पुरं शास्त्र येन ते पुरं वचन पुरं गेला अनुकूल मात्र ಇಲ್ಲ अनुकूल यायला की ना देशाचे कालाचे परिस्थिती पुरं पळोवक येता आता पण चित्र बरोवन रथोत्सव करणी भितरीचे रथोत्सव जायनी कितली देवस्थान जाला आमगेल देवस्थान म्हणून सांगते नाही प्रत्येक नियम शास्त्र पुरा सवय तक्का अनुकूले तक समजावनच पडत समजावनशील एक शास्त्रच पडत त्या आमके खुशी नाही हे कशी करची आराधन जावक वय ना देवाला बाहेर वयच्या ना म्हणताच आता म्हणा हे म्हणलं की कार्तिक पूर्णिमा म्हणलं कार्तिक पूर्णिमेची कसं जाय पडतं पुरं देवस्थानात जातं वैशाख मासाचे वैशाख पुढले वर्ष वैशाख पूर्णिमेची हे म्हणजे लॉकडाऊन की कसं झालं त्यातनं पुरा उत्सव आधी असं पडत देवस्थान कसा प्रजावचेच पडत त्या पुरा भितरी 6 रुपये दिला रे जाला आमक दिसता धार्मिक आचरण जावची जाला तुमगे एका आडंबरानी आहे तंत एक मेळणी तिथलेची आमकां खान मर मेळणी असले विषय शिवाय विंगड कसले नव्हते तेव्हा कसं जाय पडा त्या पुरा विषय जाल्लो सांग रीती जाल्लो ताका सांगचे अनुकूल तुमकां तें घाललें आसता अनुकूल शास्त्रांनी अनुकूल म्हणून एक शब्दाक सांगितलं करेक्ट तशी धनुर्मास ते येऊन पावलेच आमी आनी एक 3-4 मास आसा त्या चर्चे येवक आशिल्ले एक सब्जेक्ट काली म्हणजे ते 5 मिनिट मिनिमम जावका तशें म्हणटना पळया नेक्स्ट टाइम वापस त्या विशयार उलोवच्या पळया 8 घंटे जत्ता आयले आनी लास्ट बटमा मला एक 2 संदेश घेवका तुमी लागी बटमा लास्टाक एक कसं एक संदेश दिताचे एक खंयचे एक परबे विशय अशी आईल वळारे कसं एक तुमी सांगताचे नाही युक्त कसं नाही म्हणणार रे आम्ही आल्या गावां कशी चलता आणि आम्ही आल्या मालगड्या आम्ही आल्या पुरोहित बटता कशी सांगताची त्याच्या वयर विश्वास दवर घेवन तशी चलचे मठ आम्ही मठ परंपरा कसं सांगतात त्या प्रकारे चोल येवचे तांचो संशय दवरना अशी आम्ही चल्ले म्हणून जाल्यार प्रथम कसं म्हणणार आम्ही करचे तसं प्रत्येक परब आम्ही आल्या एका उत्कर्शा खातीर करचे म्हणटात तांतू कसं नाही एक आम्ही दोन्ही तराचे संशय दृष्टी दवरून करनाची आमकां कशी आमकां सांगला मालगड्यान गी आमी गेल्या मठा मान्यान गी आमी केल्या देवस्थानात त्या कशी आसली त्या प्रकार ताका चोरून येवचें ताका विहित म्हणून सांगता अंतू आमी श्रद्धा भक्ती आनी ह्या पुरा व्रताचे आमकां ताची कसं नाही म्हणाल एक विशय आमकां कळ्ळो आमी कळनातल्यार कळलेले ते निमून घेवन श्रद्धेर ते वर केवळ आडंबर एके आमी करचे खातीर कोरका एके आमी कोरका म्हणल्यार कितें करची अशी करनाशी एक चांग श्रद्धा भक्ती दवरून घेवन व्यवस्थित रिती तांतू आमी इनवॉल्वमेंट म्हणटाची मेळ घेवन आमी तें केल्लें म्हणजे जाता तें आचरण एके तें आमी परब अर्थवत परब जाता म्हणून म्हगेले अभिप्राय चलो लास्टाक एक कसले जनाक सांगू आसला रे हांव सांगचें म्हळ्यार तुमी जालें तितले देवस्थानांत एक तुमी कसा निर्णय करताच पळय त्या तुम्ही फॉलो करचेच पळय त्याची बेस्ट प्रत्येक देवस्थाना एक 10 जनां संस्था जावन आसचे खंयचे एक हे म्हणणे कळवा तशी तुमगेल्या गांवांत तुमगेल्या देवालयांत कशी निर्णय करताची त्या निर्णया प्रकार तुम्ही सकड चला इथं म्हळ्यार एक देवालय निर्णय करता जाल्यार आनी निमगुनूची कोरनुकी पळोवन की कोर नासताची वॉटराचे कोर घालनाची
तशे निमित्त जनान कसं करचें म्हळ्यार तुमी सकाळांनी आमगेले देवस्थानाचे तुमी केन्नाय पांय पडता तसो देवतो तशे निमित्त तुमी तुमगेल्या गांवांत तशें देवाक ते एक हळ्ळी जाल्यार हळ्ळी मडके सांतान पुरो मस्त आमी लेखच्या पुरो मंगळूर मात्र आमी पळयलेले तुमकडे सांचन गांव घेतली आसा आता बरी मार पडलो तुमकां पळत आसा बरी मार सांचन गांव ते एक 10-15 घर आसा कळ्ळो तसो जाल्यार पुरो बारीक कश्ट येता तांकां तशी तुमी त्या देवालयाचे कशें आसता की त्याचे प्रकार तुमी चला तुमकां खंडीत ताजे बरेपण ज्ञान आसा व्रत आनी ते नागरपंचमी सुता पुनवकी तुमगेल्या गांवांत कशें आसा की एक देवालयांत कशें आसा की देवालया निर्णय म्हळ्यार जी व्हड तसल ते देवालया निर्णय केलेलो तसल की तुमगेल्या गांवांत निर्णय केलेलो की ते पुरो तुमी फॉलो करून घेवन तेमकां लार आसपळ कसले गोंदळ ना तुमी अनेक देवस्थान अशें केलें तशें केलें मुल्लो चाकनाक नज्जे तुमी करेक्ट न्ही मा करेक्ट तशी इतली वेळू आता 2 मास आयले आमी ह्या प्रोग्राम जे तरी आमकां जनाले रेस्पॉन्स घालता जनाल रेस्पॉन्स लायक आसा आनी जनाक तिळसून घेवच्याक म्हळ्यार समजून घेवच्याक मेन आमी जनाल खातीर करचे आमकां कशें तेंक जनाक वताच विशय म्हळ्यार परिपूर्ण म्हण न्ही जाल्यार आमी केन्ना ह्या पुणी विशय उलयता आसता जना ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प जावो जनाक कसले एक समस्या आसला ताका एक परिहार मेळ्ळो म्हण सांगून प्रोग्राम करचे तशें म्हणून जनाल रेस्पॉन्स लायक आसा उपास तुमगे कंटिन्यू करता अशें तशें म्हणजे जाल्यार मुखारसून उपास आमी मेळ्ळ्या उपास तशी इतली वेळ ह्या कार्यक्रमांत येवन भाग जाल्याक तुमकां दोन्ही आमगेल्या विद्वत भटमामाकय हांव प्रितीन धन्यवाद दिता तशें तुमगेल्याक आशिर्वाद मागता नमस्कार तशीची अखेरीक वीक्षका लागी कन्नडांत आमी एक शब्द सांगताची अनुकूलಕ್ಕೆ तक्कंते शास्त्र म्हणून सांगून हे आमी केन्नाय कशें करचें म्हळ्यार वेरी ब्लेम करचें कितें तरी करचें आशिल्लें त्या शब्दा यूज अनुकूलಕ್ಕೆ तक्कंते शास्त्र म्हणची मागशी जाल्यार ताका प्रॅक्टिकली कितली कश्ट आसा म्हूण तुमकां आज कळनाशा पुरो दोनीचे ताका विंगड अर्थ करून घेवचे जाता एकाचे आता आचार्य मामान जे आनी भटमामान जे सांगले कसं म्हळ्यार आमकां सांगिल्लें तसलें एक देवळ आसाची मठमान आसाची तांणी एक निर्णय घेवका जाल्यार मस्त तद विशयारी चर्चा करून अध्ययन करूनच एक निर्णय घेताची पण आमी खंयची फॉलो करता की तांतू कसले द्वंद्व ना अशी आमी ते फॉलो करचे भारी उत्तम दोनीचे आमकां कशी जावका तशी उत्तर कोणाला मेळटा म्हणून आमी 10 जणांनी मेळतना आमकां आतां खंयचें उत्तर जावक आशिल्लें त्या उत्तर त्या भटमामाला की अनेकला लागी मेळटा आमी त्या घेतला रे ते आमकां अनुकूलಕ್ಕೆ तक्कंते शास्त्र जाता तशें म्हणटना निर्णय मालगडान एक नियम दवरला क्रम दवरला आतां आमगेल्यान ती तशीच आतां भटमामान सांगिल्लें म्हणकेची कोरोना वेळार सरकारान एक कानून म्हूण केला त्या कानूना प्रकार आमी चल्ले शास्त्र पुराय बरी ना तेन्ना कशें म्हळ्यार आमी कसं कोरक आशिल्लें कसं करूं नज म्हण आमकां गोत्त सुरून जाल्यार ते शास्त्र वरोच खातीर आमी केलेलो आसा धर्म सिंधू निर्णय सिंधू ह्या पुरे कानूनाची आज एक संविधान म्हळ्यार कशी कानून आसा की तशीच पुढे एक आमकां कानून दिला पुढे कशें आमकां कानून दिला की तशी आतां संविधान म्हण आसा त्या कानूना प्रकार आमी चोलका जाता धर्मशास्त्री तंतू बंदाक येता तशें म्हणटना मस्त विशय शास्त्र आनी अनुकूल केलो पडी क्लास जाता ते समजावन श्रद्धेन अखेरीक कसं म्हळ्यार श्रद्धा भक्ती आनी ताजे वयर विश्वास इतले ओट्टू मेळनो खंयचे एक बरो भाशण केल्यार ताका एक सार्थकता मेळटा म्हूण सांगून मस्त विचार तुमकां मेळ्ळा म्हण लेखता कसले डाउट्स आसल्यार तुमी कमेंट कर येता आनी ह्या प्रोग्राम तुमकां कंटिन्यू जावका आनी उपास मेळका मस्त विशय आतां तुमी प्रोग्राम जत्तर पळयले आमकांय मस्त निंबूचे आशिल्ले म्हण कळल्यार कमेंट घालचे बशी फुडें म्हळ्यार तुमी एक नेक्स्ट प्रोग्राम जावका म्हण तुमी रिक्वेस्ट कर येता तसले प्रोग्राम उपास आमी हाडूंक प्रयत्न करताची इतले वेळू ह्या प्रोग्राम पळयल्या तुम सगळ्यांकय देव बरें करो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्कार.